मिसानो बेन एवांजलिस्ट हाची आमी तुमकां वळख करून दिवपाची गरज ना. बऱ्यांतलो बरो मास्टर कॅरेक्टर कॉमेडियन म्हणून ताणें आपली वळख गाजयल्ली आसा आनी तशेंच बऱ्यांतले बरे तियात्र ताणें ह्या आदी दाखयल्ले आसा आनी ह्या आतां तो एक बरो तियात्र घेवन येयला. तेजे सदांच तियात्र कितें तरी डिफरंट दाखोवपाचें, कितें तरी डिफरंट स्टोरी आसता आनी ह्याय तियात्रान तो वेगळेच तरेची स्टोरी दाखयता. ह्या तियात्रान बरे बरे कलाकारूय तुमकां पळोवंक मेळटात. मागता हो तियात्र येवन तुमी पळोवचो, कित्याक वेगळेच तरेचो तियात्र जें गोंयांत कितें घडटा तेजेर हो आटापलेलो आसा. त्या खातीर मागता एकान एक गोंयकारा कडेन हो तियात्र येवन पळोवचो आनी बेनाक फूल सपोर्ट दिवचो. देव बरें करूं. नागोर तियात्र तितून म्हाका खुशालकाय भोगता. कित्याक एक हांव म्हजो सोलो म्हणटलो, एक डुएट म्हणटलो आनी एक चौको म्हणटलो. तुमी सगल्यांनी येवचें आनी बेन एवांजलिस्टाक तुमचो आदार दिवचो. आमची कोंकणी मातशी वयर काडूंक तुमच्या ऑडियन्साच्या हातीन आसा. देव बरें करूं. मोगाल तियात्र पळयनारानो, म्हजें नांव एवियाना झेवियर आनी हांव गांवांत वाळपयचें. हांव पयले स्वाते देव बरें करूं म्हणटा बेन सराक. ताणें म्हाका पयले फावट ह्या प्रोफेशनल तियात्रान भाग घेवपाक चान्स दिलो म्हणून. आनी हांव होडेगांत ह्या तियात्रांत डुएट म्हणटलें. जाल्यार विसत नाकात पळोवपाक तियात्र नांगोर.